म्हापसा वीज खात्याच्या कार्यालयात मळारा एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयल्या। वीज खात्याच्या ऑफिसांतल्या छप्पराचो एक भाग अचकीत प्रिंटराचेर कोसळ्ळो। सुदैवान कोणाक कसलीच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना। मजगती कर्मचारी अजूनय अशा धोक्याच्या परिस्थितीत काम करत आशिल्ल्यान सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला। पळयात। म्हापसा वीज खात्याच्या कार्यालयाच्या छप्पराचो एक भाग अचकीत कोसळ्ळो। कोसळिल्ल्या स्लॅबाचो कुडको ऑफिसांतल्या प्रिंटराचेर पडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयला। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण कार्यालयीन इमारतीचे जायते भाग जर्जर अवस्थेत आशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला। मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी ह्या घडणुके हुस्को उक्तायला। इमारतीची स्थिती दिसान दीस इबाडत आसा आनी कर्मचाऱ्यांक सतत भयाच्या वातावरणात काम करचे पडटा असोय हुस्को तांणी उक्तायलो। हो स्लॅब त्या वेळार कर्मचाऱ्याचेर पडिल्लो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो असोय प्रश्न तांणी केलो। मजगती संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग इमारतीची तपासणी करून दुरुस्तीचे काम हातात घेवचे आनी फुडाराक कसलेय अपघात जावचे न्हय हे खातीर योग्य उपाय करचे अशी मागणी सगळ्यांनी केल्या। बिल्डिंग स्लॅब कोसळोंक ना तो एक्चुअली तेचे फॉल्स सिलिंगाचे थोडे सिमेंट पडला तेका ऑलरेडी last 3 months or 6 months we are trying to move out from this building. We know that condition of the building, but we are trying to find out a new space. Already we have identified 2 places. One is BSNL building and second one is municipality new building. Both places we are doing formalities. Only what happened, BSNL building they have quoted very high, 250%. And municipality building they are ready to give us, but before monsoon we will be shifting anyhow. And another third solution is we are constructing new building which is ground plus 3 building at Mapsa Housing Board. It is our own land. There ground plus 3 big building with both offices, division 6, division 17, alter this our civil work plus MRT, canteen, everything will come with 140 plus car parking. That building is already started and that will take minimum 2.5 years to 3 years. Meantime, stopgap arrangement we are trying to shift in the municipality building or BSNL building. That we are doing. All formalities are in process. आम्ही आता हांगा पळोवपाक इलेक्ट्रिसिटी म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांत हांगा परिस्थिती अशी आसा की वता ते सगळ्या स्लॅबांचे कुडके पडूंक लागला। वता ते वयर गेले ते इंजिनियरिंग सेक्शनान आज तर फॉल्स सिलिंग आसा। आता फॉल्स सिलिंगाच्या भितर कितें आसा ते कोणाच्या नजरेक येना, पण आज पडटकच कळ्ळें कारण ते वयले फूल सिमेंट जे आसा कॉन्क्रीट आसा ते कुडके ताचे जावन तुटून ते फॉल्स सिलिंगार पडले आनी फॉल्स सिलिंग सकयल पडले अशी परिस्थिती आज पळोवंक मेळटा। आता जर तो पोर्शन पळयत जाल्यार सारकें कळटा की तो स्लॅब वीक जाल्लो आसा। 1986 नोव्हेंबरान ही बिल्डिंग इनॉग्रेट केल्ली, म्हणजे ह्या नोव्हेंबरान ताका 40 वर्सां जाता ह्या बिल्डिंगेक। सो 40 वर्सां ही बिल्डिंग तशी आनी तातूंत लोक सगळे काम करता, लोक हांगा येतात, हांगचो स्टाफ आसा प्लस इलेक्ट्रिसिटी अशें डिपार्टमेंट की लोकांक एवरी डे ताची गरज लागता। कितें ना कितें कामाक येता, बिलां भरपाक लोक येता, कंप्लेंट करपाक येता। हे कंप्लेंट सेक्शनान जर भितर पळयत जाल्यार वचपाची माणसुकी ना, केन्ना हड्ड्यार कितें पडत तें सांगूंक जायना अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा। हरशी गव्हर्नमेंट बिल्डिंग जी आसा ते 35 वर्सां जातकच ताची स्टॅबिलिटी रिपोर्ट काडटा आणि मागीर जर ती नॉट फॉर यूज आसा जाल्यार ते डिक्लेअर करता की ते स्टेबल ना कन्स्ट्रक्शन एंड ते डेमोलिश करूंक जाय म्हणून। आज अजून मेरेन कित्याक स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जी आसा हांवें म्हायती काडल्या ताच्या प्रमाणे सांगता की स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जो आसा तो 5-6 वर्सां पयलीं केला, म्हणजे 35 वर्सां जावन PWD स्टॅबिलिटी रिपोर्ट केल्लो, पूण गव्हर्नमेंटाक कांयच पडिल्लें ना। हांगा कितें जालां, हांगा जो मनीस पडूंक जाय तो पडना, पूण हांगा स्लॅब पडटा। म्हापशा तूं वता ते बिल्डिंगेचे मार्केटान वच थंय स्लॅब पडटा, म्हणजे ते कोसळटा सगळे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वच थंय कोसळटा, बाकीच्या खंयच्याय बिल्डिंगेन। कारण जे डेव्हलपमेंट म्हापशान जाल्ले ते हाजे वयल्यान कळटा की 40 वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट जाला म्हापशान। ह्या 40 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना, कित्याक 30 वर्सां उपरांत म्हापशान डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आशिल्ली आफ्टर 1 जनरेशन, पूण अजून मेरेन ते जाल्ले दिसना। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान थिंगा सिलींग पडपाचें लागला। 3 days has happened. Today again it has for the last 3 days मान्य मुखेलमंत्री धक्केल घालचे थिंगा स्टाफ आनी सगळे मातशें थिंग चोयचें। इट इज बींग फ्लॅशिंग ऑन गांवकारी हेजेर येयलो आहा, फोटो बी येयला।
मातशें ते चॅक कर, मातशें सिरियस आहा. लास्ट 3 days इट इज हॅपनिंग. मातशें अश्युरन्स तरी कितें दी. नोटीड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विना मांद्रेकर.